सो हांव नाटकान खूब वर्सां जालीं काम करता बट फिल्मान जालीं 8 वर्सां अँड प्रसादाक तर खबरच आसा की गोंयची फिल्म इंडस्ट्री किंवा मुंबय इतलें काम करता सो फिल्म इंडस्ट्री कशी कितें काम करता अँड कितपत गरज आसता एका प्रोड्युसराक किंवा एका डायरेक्टराक एक फिल्म करतलो जाल्यार पयशांची अँड रिजनल फिल्म्स जेन्ना म्हणटा तेन्ना एक ताका पुश करपा खातीर येस नक्की गव्हर्मेंटाचो हात लागता सो ही स्कीम बंद जावन परत एका वर्सान सुरू जावपाची आशिल्ली आतां जाली 5 वर्सां सो प्रयत्न चालू आसा कितें चल्ला सद्या गव्हर्मेंट फिल्म फायनान्स स्कीम न्ही ती गव्हर्मेंट फिल्म फायनान्स स्कीम ती एका वर्सान बंद चालू जावपा आशिल्ली ती आतां सांग आतां कितें करतले आमी आतां खरें सांगपा म्हणल्यार म्हाका केन्ना केन्ना मरे म्हणजे आमी जस्ट बसतात सगळे आमी विचार करता पळय तेन्ना अशें की जन्मभर अशीच भीक मागूनच आमी हें करपाचें आसा हक्का खातीर झगडपाचें काय म्हणून दर फावटी कित्याक आयज जेन्ना अशें सिच्युएशन आयलां आयज कितलीं फिल्मां आयलीं गोंयांत आठ फिल्मां आतां 2 वर्सां भितर आयलीं 2 म्हयन्यान 4 फिल्मां रिलीज जालीं गोंयांत बरी सारकी ऑस्करा पर्यंत फिल्मां पावलीं आनी तरी समजा जर आमी उठ सूट जर हेंच करपाचें आसा की आमकां स्कीम दिया मागीर कित्या खातीर तें आनी अशें म्हणना की आमी गव्हर्मेंटाचेर डिपेंड आसात म्हणून तें ना जाल्यार सुद्दां आमच्यान करपाक जाता फिल्म फायनान्स स्कीम येना मरे हांव म्हणटा चल दिवूच नाका स्कीम आमकां थिएटरां तरी अवेलेबल करून दिया ते थिएटरान तरी आमकां योग्य न्याय एक योग्य शेअर आमचो मेळूनी आमकां आयज आमचे कडेन ऑडियन्स आसा लोकांनी इतलो मोग आमचेर दाखयला लोक येवन हावसफूल जाता शो लोक दुसरे दिसा येता पळयता टिकेट हें केन्ना घडना आशिल्लें तें तरी दियात आमकां सो अशा सिच्युएशनान जर ही स्कीम जर आनी ह्या वर्सा जर येना जाल्यार आय डोंट नो बाकीच्या फिल्म मेकर्सांच्यान सगळ्यांच्या बिकॉज वी हॅव फॉर्मड अ ग्रुप गोवा फिल्म फायनान्स एक्शन कमिटी म्हणून तेजी मागीर एक्शन कशी आसतली ती आय डोंट नो बट ती कमिटी तरी सद्या फॉर्म जाल्ली आसा पयलीं मायल्ड आनी जर आयकना जाल्यार हार्श एक्शन जावप हें गरजेचें जाल्लें आसा कित्याक आमचो इतिहासूच तसो जाल्लो आसा गोंयान पळय किंवा भारतान पळय सगळ्या गोश्टीचो इतिहास असो आसा की जो पर्यंत तूं खंयच्या गोश्टी खातीर झगडूना झुजूना तो पर्यंत तुका ती कांय केन्ना सहज मेळिल्ली ना सो सद्या आमी झुजता येस समीक्षा प्रसाद आनी एक आमच्या कडेन एक लिडर आसा ताजे आमी मतां आयकून घेवया येस सर आयकपाक येता तुमकां सर आयकपाक येता न्ही हॅलो सर आयकपाक येता न्ही तुमकां आयकुपाक येता कितें आयकुपाक येता सर तुमकां हें काना वयलें तें कितें सर ते आयकपा खातीर तुमकां लायला सर आयकुपाक येता न्ही उलय आयकपाक येता ओके सर म्हाका सांगा की हे फिल्म तुमी पळयले हय फिल्म पळयलें सर कितें दिसलें तुमकां ह्या फिल्मा बद्दल फिल्म पळयल्या उपरांत म्हाका इतलो आनंद जालो की ह्या पिक्चरांतल्यान एक बऱ्या पद्दतीचें समाज प्रबोधन जावपाक शकता कारण तुमी जो विशय पळय जो हाताळ्ळा तो त्या माध्यमांतल्यान तुमी तो हाताळ्ळो आसा पयलीं हांव समजलो कितें हे जे सिनेमा जो आसा तो एक पॉलिटिकल लिडराचेर किंवा पॉलिटिकल मनशाचेर बरी तासनपट्टी केल्या काय म्हणून पूण जेन्ना हें पळयलें तेन्ना भितर कांय प्रॉब्लेम ना लास्ट हें कितेंय जरी लोकांनी केलें खंयचेय जरी लोक हेवटे तेवटे नाचले विजय हो म्हाजोच जातलो हेंकां भितरल्यान कांय खबर ना हे कितें जाणा भितरलें आनी आमच्या कडेन डायरेक्टर आसा ह्या फिल्माचे सर स्वप्नील शेटकर सो कितें दिसता तुमकां ते कशें कितें तांचें डायरेक्शन जालें कितें जालें प्रस्न बरो विचारलो म्हाका हीच अपेक्षा आशिल्ली कारण आज अत्यंत म्हाका उमेद जाता की ह्या पिक्चराचो जो डायरेक्टर आसा तो आमचो फोंड्या म्हालांतलो आसा आनी ताज्या वांगडा जे बरे जे कलाकार भितर काम करता ते आमचे अर्दे जे पिक्चरान ते फोंड्याकार आसा तो सीन जो लोकल आसा तो पिक्चरान तो तळावले वाडये म्हणटा थंय दाखयला म्हणून म्हाका सामको अत्यंत उमेद जाली खोस जाली म्हाका अशें जावपाक जाय कारण भुरगे फुडें सरपाक जाय फुडें सरपाचें कांय कळना पूण लक्षांत दवर कितेंय जरी जालें पिक्चरांतल्यान वायट जरी ह्या हातून दाखोवना त्या बद्दल तूं पावना पूण कितलेंय जरी वायट दाखयलें विजय हो निश्चित म्हाजो जातलो हातून इल्लोय तूं पावना हे कितलेशे बडबडो हे बेश्टे हेवटे तेवटे नाचता बेब्या अशें 4 दीस नाचता काय खबर ना तांकां भितरलें हांवें कितें केलां तें खूब जाण म्हाका येवन विचारपाक लागले बाबा म्हाका सर मागलें तें पिक्चर जें आसा तें पॉलिटिकल लिडराचेर आसा आतां म्हणलें तें पळोवया म्हणून हांव परत एकदां आनी एकदां गेलो पिक्चर पळोवपाक पळयलें हांवें तें पिक्चर आनी तें पिक्चर जेन्ना पळयलां तशें पळोवन गेल्यार भितर कांय ना हांव समजलो भितरलें बाबा बरें आमचें कितें पॉलिटिकल हेजें आसतलें काय म्हणून लोक बरे रावले आमचें कितें दाखयतलें म्हणून पूण तांकां त्या लोकांक भितरलें कांय खबर ना
हें फक्त म्हाका खबर आहा कितें आहा तें भितर. ओके, थँक्यू सर. येस सर, येस. खरेंच आमकां कांय खबर ना, बट म्हाका दिसता हे डायरेक्टराक तरी खबर आसतलें सर. स्वप्नील, खुबशे एक्टर्स आहा ह्या फिल्मान. आमचे आतां 2 एक्टर आमच्या वांगडा आसा, जशें आमी फाटल्या फावटी आर्यना कडेन, जॉन आनी राजदीपा कडेन उलयले. आनी एक ब्रिलियंट एक्टर आहा सचिन सुर्लीकर म्हणून. शी ताजी दुकां आयले पळय अक्षरशः आनार काटे आयले. सांगपा म्हणल्यार सचिन सुर्लीकर इज हांव फर्स्ट टायम जेन्ना सचिन सुर्लीकराक पळयलें पळय तेन्ना इतलो मोगान पडलो की कितें करूं हांव. ताज्या लेवलीचो तो डिजर्व करपी असो कॅरेक्टरूच मेळनालो म्हाका. सारकी ना. बट एनीवेज हांव म्हाजें सांगना तुका, कित्याक हांवें कितलें बरें सांगलें किंवा कितें सांगलें लोक म्हणटले की प्लॅन करून उलयता म्हणून. बट हांव लोकांची रिएक्शन मेळटा पळय एक सीन आसा जितून सचिन, शांताराम आणि सुशांत म्हणजे तो एक सीन आसा जितून सुशांताचे आनी तुजे आर्ग्युमेंट जाता की आमी पॉलिटिकल सर्वंट म्हणजे पब्लीक सर्वंट काय पॉलिटिशियनांचे नोकर काय म्हणून पुलीस. आनी ताच्या नंतर पळय जे मागीर तुजे आनी शांतारामाचे भितर डिस्कशन जाता त्या एका सिनाक इतलें एप्रिसिएशन मेळ्ळा लोकां कडल्यान. स्पेशली म्हाका फोन करून लोकांनी नांवां विचारल्या की तो एक्टर कोण रे, खंय तो कितें करता आनी कशें तुवें केन्ना घेतलो ताका, आनी ही स्क्रिप्ट तुमी स्पेशली ताच्या खातीर बरयल्ले काय एका गोंया पुलिसां खातीर बरयल्या. खूब म्हणजे पीपल आर इवन पुलीस म्हणजे कितलेशेच पुलीस येवन पळोवन गेल्यार फिल्म दे आर व्हेरी हॅपी. खूब जाणांचे जे कॉन्टॅक्टान आसा तांचे मेसेजीस येता की थँक्यू. मागीर लास्ट टायम पार्ट 1 एक एक्टरान कंप्लेन केल्ली. कंप्लेन इन द सेन्स तिजे एक हर्टिंग्स आशिल्ली, फिलिंग्स आशिल्ली की एवरी टायम पुलीस हे वायटूच कित्याक दाखयतात, करप्शन करता तेंच कित्याक दाखयता. सो खंय तरी म्हाज्या मनान तो एक विचार सारको आशिल्लो की येस ऑफकोर्स आसात थोडे न्ही, खुबशे जाण गोवा पुलिसान सुद्दां खुबशे जाण अशे आसात जे म्हणजे जसो तो डायलॉग आसा जॉन सर सांगतात की कितलेशेच लोक आपली बायल भुरग्यांक सोडून दुसऱ्यांच्या बायल भुरग्यांच्या सेफ्टी खातीर काम करता, स्वता पावसान भिजून थंडेन कुडकुडेन सगळें अशें करपी लोक आसा. पूण थोड्या लोकांक लागून तें हें जाल्लें आसा. आनी जेन्ना मागीर तो फुडें पळय एक ट्विस्ट दाखयलो, तो ट्विस्ट हांव रिवील करना कित्याक अजून फिल्म चालू आसा थिएटरांनी. जो सुशांतान खऱ्यांनी बरो एक रोल केल्लो आसा. सुशांतान सतीश गांवस, अनिल रायकर एक्चुअली नांव दवरपा सारको एक्टर कोणूच ना जेणे बरें करूं ना बी अशें सगळ्यांनीच बरें केलें आसा. तुजो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो एक्चुअली? तुका कसो रिस्पॉन्स मेळ्ळा हाय तू आमकां सांग. येस, सचिन सुर्लीकर म्हणजे तो हाऊच आनी खूब बरें आसलें म्हाका ह्या फिल्मान काम करून. एकूच सेकंड तुका इंटरप्ट करता, व्हेरी सॉरी. हांव स्पेशली कोणें कमेंट दिल्लो म्हाज्या लक्षान ना. हांव कोणा कडेन तरी फिल्म पळोवपाक गेल्लो फिल्म फॅटर्निटींतल्या भितरल्यान आनी एक म्हाका असो कमेंट मेळ्ळो की जो अमोद कॅरेक्टर म्हणजे तुजो सचिनाचो कॅरेक्टर आशिल्लो एक गोश्ट बरी आशिल्ली की अपार्ट फ्रॉम ताचो डायलॉग म्हणजे तुमचो मेजर डायलॉगाचो सीन एकूच आशिल्लो, बाकीचे तुमचो प्रेझन्स खूब आशिल्लो. तो सीन सोडलो जाल्यार बाकीचे कडेन सुद्दां ताजे रिएक्शन्स खूब इम्पॉर्टंट आशिल्ले. म्हणून जेन्ना कितें तरी एक्शन वॉट इज एक्टींग फायनली, एक्टींग इज रिएक्टींग. सो एका मनशाच्या एक्टिंगेक तुजो फुडल्या कॅरेक्टराक सुद्दां तूं इम्पॉर्टन्स केन्ना दिता जेन्ना तूं ताका बरो रिएक्शन दिता तेन्ना ती रिएक्शन्स तुजे कडल्यान इवन सुशांता कडल्यान किंवा बाकीच्या एक्टरां कडल्यान येताली. बट तुजे बद्दल स्पेसिफिकली म्हाका सांगिल्लें. सो दॅट वॉज एक्चुअली अ ग्रेट कमेंट फॉर यू एंड सिरियसली कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू सर, थँक्यू. एंड होपिंग एक्सपिरियन्स माझा एक्सपिरियन्स सांगता. पूण स्वप्नान आनी एक म्हाका प्रॉमीस केला की फुडल्या फिल्मान जसो PI वयल्या पोस्टार वयतलो आनी एज अ जो हवलदार आसा ताका वयर घालतलो. Promises are made to be broken. अरे जोक न्ही, येस चेक पावोवपाचें काम हांव करता. बट आनी एक कमेंट जो म्हाका दिसता गोंयचोच डिरेक्टर जितेंद्र शिगेरकार हांणी म्हाका स्पेशल मॅसेज करून दिल्ले आनी आपल्या पोस्टाचेरूय घातलेलो की येस खूब वेगळो रोल आनी खूब बरें पळोवपाक मेळ्ळां आमकां. दॅट वॉज अ व्हेरी बीग कॉम्प्लिमेंट फॉर मी. एंड येस थँक्यू तुज्या आमच्या डिरेक्टरा खातीर, कारण इतलो बरो रोल ताणें दिलो. पयलींच सांगिल्लें तांणी खूब वेगळो रोल आसा आनी एक्सप्लेन करता तुजेरूच सगळे फिल्म आसा हे सगळे पयलीं म्हाका एक्सप्लेन करून गेल्लो. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू प्रसाद आमच्या वांगडा हांगासर आयलो तूं, उलयलो आनी येस हे तुजें पयलें उलयलो ही खऱ्यांनीच खूब बरी गोश्ट आसा. बिकॉज काय उलयना ये कुछ नहीं बोलता आनी फक्त अशें रिएक्शनां दिता जाल्यार ताजें सोंपलें. आनी फक्त तो केन्ना उलयना, फक्त तापोवणी खाता. कितें आसता खबर आसा एक गोश्ट सांगता. हय एकूच गोश्ट सांगता. कितें आसता मरे खूब जाण म्हणटात की ताका तापयता कित्याक हें ते आमचे भितरले बॉन्डिंग कितें आसता कोण पळयना. कितें आसता खबर आसा हिरो कळशांतल्यानूच मेळटा मरे तो फक्त प्रॉपरली घासचो पडटा.
तें घासपाचें काम सद्या आमचें चालू आसा. हिरो ऑलरेडी भायर आयला, हिरो आसात भितर, आतां फक्त लोकांक दिसपाक लागला. येस आनी आमकां आमच्या गोंयांत जायते फिल्मां तुजे कडल्यान पळोवपाक मेळपाक जाय. स्वप्नील आसाच बस आनीक जायते डिरेक्टरा आनी ताका खूब जाण अप्रोच करपाक लागला रिसेंटली. आय थिंक ताका भोजपुरी फिल्मां येवपाक लागले. मालेगांवची फिल्म आयले. बट खंय ना खंय व्हेरी सून कितें जातलें. नॉट अ भोजपुरी फिल्म, नॉट अ भोजपुरी फिल्म की मेळत जाल्यार करतलो हे सांगता. आयल बा जिंदगी जलवा जिंदगी घमंडवा स्टारिंग प्रसाद. ओके समीक्षा, एट द लास्ट एक म्हयनो जालो, सो रिएक्शन लोकांची खूब बरी आसा. कितें एक्सपेक्ट करता आनी तूं लोकांक कडल्यान? स्वप्निलान इतलो बरो प्रोजेक्ट असो होम स्वीट होम 2, होम स्वीट होम 1 and 2 अशें केला. गोंयांत आतां इतले डायरेक्टर्स आसा, बरे बरे डायरेक्टर्स आसा, तांच्यांनी वयर सरचे, आमकां चान्स दिवचो आनी आमी तांकां हेल्प. गोंयची इंडस्ट्री आनी वयर तांणी डिरेक्टरांनी वयर सरचें म्हण नाका, तुका कोण पिक्चरान घेवपा ना. डिरेक्टर गोंयचे सगळे वयर सर. दर इंटरव्यूक सुद्दां हांव हें म्हणटा की हांवें गोवन बेस्ट डायरेक्टर, सगळे बेस्ट डायरेक्टरा बरोबर हांवें काम केलां. इतली बरी म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा. कोण असो ना जांचे बरोबर हांवें काम करूंक ना. 2-3 जाणां आसतले जे बेस्ट आसा आनी हांवें काम करूंक ना. एंड एट लास्ट फ्युचर प्रोजेक्ट्स कितें आसा सद्या तकलेन आसा खूब आसात. ऑलरेडी 3 फिल्म्स आर इन पायपलायन. 2-3 फिल्मां आसा पायपलायनीन. बट फक्त फायनल करपाक जाय तातूंतलो खंयचो एका पयलीं हात घालपाचो. तो ऑलरेडी मागीर प्री प्रोडक्शनाची कामां सुरवात जाल्ली आसा आमची, की कदाचित ह्या वर्सा मे म्हयन्या भितर एक चल्ला. लेट्स सी. सांगप सुद्दां म्हणल्यार मातशें कच्च जाता रे म्हणटा. फाल्यांच्यान फोनाचेर इतलो कॉल्स येतले खबर आहा? फोन कॉल्स. सर ऑडिशन केन्ना आनी कितें रोल आसा? खूब कॉल्स येतले. आनी सगळ्यांत पयलीं आमच्या तिगांचे ब्लॅकलिस्टान घाललो 3 नंबर. आमकां हांगाच गट धरपाचें आतां. एनीवेज थँक्यू वेरी मच. एंडींग पॉयंटाचेर हांवें ग्रुपान हें डिस्कशन खूब आयकलें. पिकू 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 कोण तो म्हाका पयलीं कळनाशिल्लें आनी कोणी तरी मागीर सांगलें म्हाका पिकू. कित्याक पिकू सांगता तुका मातसो फुडें मातसो फुडें लागीं येवन सांगपाक. तें खंय कोणाकूय केन्नाय खंयच्या टायमार उठ सुट म्हाका संवय आशिल्ली पार्ट 1च्यान म्हणजे शूट पिकू थंयच्यान नांव पडलें. पिकू क्रेडिट्सान सगळे कडेन तेंच नांव पडलें. बॉम्बे खंय कितें काम केलें तेंच्यान म्हाका तेंच नांव घातलें, पिकूच घातलें. आयला. सो पिकू इज फेमस फॉर. आनी एक गोश्ट खऱ्यांनी म्हाका बरी दिसली. हांव मुंबय गेल्लो आयमॅक्सान स्टार वॉर्स फिल्म पळोवपाक. त्या स्टार वॉर्स फिल्माच्या पयलीं नॅशनल एंथम दाखयता, जशें सगळे थिएटरान दाखयता. त्या नॅशनल एंथमाच्या टायमार नांव जेन्ना येता पळय तेन्ना एक्झिक्युटीव प्रोड्युसर म्हणून प्रसाद नायक पिकू म्हणून आयिल्ले. दॅट वॉज तांणी तांच्या टिमीन केल्लें तें. बट दॅट वॉज खऱ्यांनी म्हाज्या खातीर एक प्रावड मुमेंट आशिल्लो की मुंबय आयमॅक्सान हांव पळयता म्हाज्या कोणाच्या तरी रिलेटेड आशिल्लें मनशाचें नांव. तशेंच आमचो DOP मोहित काकोडकर ताणें तें शूट केल्लें. सो ती एक इट्स अ प्रावड मुमेंट फॉर गोवा एंड गोवन्स. ओके सो तुम्ही सगळे जाण आयली, इतली बरें डिस्कशन केलें. ह्या फिल्मा बद्दल खुबश्यो गजाली आमी आमच्या वांगडा शेअर केल्यो. त्या खातीर खरेंच मना काळजांतल्यान प्रुडंट मिडिया आनी सचिना कडल्यान तुमचें देव बरें करूं. सगळ्यांत पयलीं स्वप्नील थँक्यू वेरी मच. थँक्यू सो मच तुकाय बीन, तुमच्या फूल टिमीक, फूल प्रुडंट मिडियाक, तशेंच गोंयच्या आमच्या सगळ्या लोकांक, सगळ्या ऑडियन्साक जेंच्या खातीर हें फिल्म सक्सेसफूल जालें. येस एंड होप टू सी यू सून ऑन प्रुडंट परत एकदा गजाली खातीर म्हणजे नेक्स्ट फिल्म तुजें घेवन. एंड समीक्षा देव बरें करूं खऱ्यांनीच. एंड पिकू बाप देव बरें करूं. आनी येस मुंबय बीन आयलो जाल्यार म्हाका मातसो हेल्प करचो. येस आमचो प्लॅन आसा मुंबय वचपाचो. एंड ही आशिल्ली आमच्या वांगडा दी होम स्वीट होम पार्ट 2 टीम. एंड पार्ट 2 सद्याक सक्सेसफुली चलता आमच्या थिएटरांनी गोंयच्या थ्रू आवट गोंयची जी थिएटरां आसा तातूंत चलता. एंड पार्ट 1 सुद्दां इतले तुमचे रिक्वेस्ट आशिल्ले त्या खातीर पार्ट 1 आमी सुरू केल्लें आसा. सो ज्यांच्यांनी कोणी पार्ट 1 मिस केला ते प्लीज थिएटरान वचून पार्ट 1 सुद्दां पळयात. देव बरें करूं. थँक्यू वेरी मच.